कुळासो रक्षक जेसू तुका आपयतासा तुका आपयतासा कुळासो रक्षक जेसू तुका आपयतासा तुका आपयतासा मनुष्या कुळासो रक्षक जेसू तुका आपयतासा तुका आपयतासा कष्टांनी नष्टा संपल्यानो मोतीची जात भोगतेल्यानो म्हणा सकट कष्टांनी नष्टा संपल्यानो मोतीची जात भोगतेल्यानो शांतीच्या पंगडात आपल्या गोपा तुमकां तो आपयतासा शांतीच्या पंगडात आपल्या गोपा तुमकां तो आपयतासा मनुष्या कुळासो रक्षक जेसू तुका आपयतासा तुका आपयतासा मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आमकां सगळ्यांक आपयल्यान देखून आज आमी हांगासर आसा वय ह्या दिसा ह्या वेळार हांगासर ह्या सोम्या समोर आमी आसूंक जाय म्हणून देवान कुशी पेल्या आनी त्या देखून आमी हांगासर आसा वय आमकां ताची गरज आसा म्हणून आमच्या सोम्यांक कळीत आसा ताच्या आधारा विणें आमचें जिवीत आनीक कश्टांचें जाता आनीक पंतवान भरलेलें जाता म्हूण ताका कळीत आसा वय त्या देखून तो आमकां विविध रितीच्या कश्टांनी आसलेल्यांक विविध रितीच्या वळवळ्यांनी वळवळतल्यांक तो आपयता ताचो आधार दिवंक आनी आमचें जिवीत जियोंक आमकां साध्य करूंक ताची शांती ताचें समाधान आमकां दिवंक आनी ह्या कश्टा नश्टांच्या संवसारांत अडचणे मदें आमी ताणें दिवचें तें समाधान घेवन आमी जियोंक वय ताका कळीत आसा ताचे तें विशय आसा म्हणून आनी त्या देखून आमकां विशेवाची गरज आसलेल्यांक तो ताचे सरशी आपयता ताणें दिवचो तो विशय घेवंक तर मोगाळ बाबान आनी भयणींनो आमकांच सोम्याच्या अधीन आमी करया आमकांच ताच्या अझरपणांत आमी हाडया आनी ताणें दिवचें तें शांतीचें
समाधानाचे जिवीत आमी आमचे करून घेवया वय असलो बरवसो दिल्ल्या आमच्या देवाक असलो बरवसो दिवन त्या बरवशाक सरी जावन ताचे बसवणी आमच्या जिवितांत पाळच्या आमच्या सुम्यांक आमच्या देवाक आमी आराधन करया स्तुती करया पातकाच्या कोर्टांत बुडोन आसच्या बरवसो सांडून रडोन बसच्या पातकाच्या कोर्टांत बुडोन आसच्या बरवसो सांडून रडोन बसच्या विश्वास पाको रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपय आसा विश्वास सांगो रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपय आसा मनुष्या कुळाचो रक्षक जेसू तुमकां आपयत आसा तुमकां आपयत आसा मुखार बाबांनो आनी भयणींनो कीर्तन 20 आनी 7 आनी तांतले नवी बोळ आमी काडले जाल्यार थंयसर कीर्तनगर ताका जाल्लो तो देवाचो अनुभव या उतरांनी आमच्या समोर दवरता तो म्हणटा आवय बापय म्हाका सांगतीत जाल्यार सर्वेस्पर म्हाका वेगेंत घेतलो आवय बापय म्हाका सांगतीत जाल्यार सर्वेस्पर म्हाका वेगेंत घेतलो वय मगाळ बाबांनो आनी भयणींनो आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक सांजचो संदर्भ भोव तो अप्रूप म्हणयेत आतांच्या काळार थोड्या फावटी थोड्या सन्निवेशांनी हे घडचें आमी पळयता तितली आमकां लागशिल्ली जाल्ली लागशिल्ली आसली सयत आमकां सांगतीत जाल्यार देव जो आमकां सर मनशां प्रास लागीं आसा तो आमकां सांगचो ना म्हणून कीर्तनकार म्हणटा कांय कीर्तनकाराक मगाळ बाबांनो आनी भयणींनो असो अनुभव जाल्लो आसतलो कोणाचेर ताणें विश्वास दवरलो कोण ताका मोगाची आसली कोण ताका लागशिल्ली आसली ताणेंच त्या कीर्तनकाराक सांडून आसलो संदर्भ आयिल्लो आसतलो पूण मोगाळ बाबांनो आनी भयणींनो ह्या ताच्या कोडू अनुभवा वेळार ताका जाल्लो आनी एक गोडसाणेचो अनुभव आसा तो कितें म्हळ्यार देवान ताका सांडूंक ना देव ताच्या बगलेनच आसलो तो ताचो अनुभव मोगाळ बाबांनो आनी भयणींनो ताच्या त्या अनुभवाची उतरां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमकां या देवा सरशी येवंक ताचेर भावार्थ ताचेर भरवसो दवरूंक आज कीर्तनकार आमकां आपयता आमच्याच इश्टांनी आमच्याच कुटुंबाच्या सान्यांनी आमच्याच सहसमार्यांनी आमच्या शिस्ता मंत्रांनी कोणाचेर आमी विश्वास दवरला कोणाचेर आमी पातयेनी दवरल्या तांणी आमकां सांगलो अनुभव आमकां जाला आसतलो या त्या अनुभवान आमी जियेतले आसतले तो कोडू अनुभव आमच्या काळजा मनात आनीक स्पष्ट आसा आसतलो आनी असल्या संदर्भात ही उतरां आमकां ह्या देवाचेर ह्या जेजूचेर भरवसो दवरूंक आपयतात आनी म्हणटात तुमकां हर एकल्यानी सांडला जावं पुरो पूण हो तुमकां सांडचो ना तो विश्वास दवरा तो भरवसो दवरा ह्या भरवशान ह्या देवाक आमी लागीं सरया आनी
या भरवशान ताच्या लागीं आमी आमचे कस सांगया आमकां आमच्या जिवितांत जाल्लो तो कोण अनुभव ताचे समोर आमी दवरया अजून आमच्या काळ जमान्यांत आमकां तसो नासो तो आकांत ताचे समोर दवरया आनी वो देव मकाळ बाबान आनी भयणीनो ताचे जतनेन आमकां सांबाळचो अनुभव आमकां दितलो आनी वस अनुभव आमकां दिवच्याक हांगासर या पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसच्या आमच्या सोम्याक आमच्या देवाक आमी आराधन करया ताची स्तुती गावया बकलार रावला राखून आमकां स्वागत दिवच्याक सर्गी सुता बकलार रावला राखून आमकां स्वागत दिवच्याक सर्गी सुता दैवीक तासो मधुर ताळो आपले तो आपयत आसा दैवीक तासो मधुर ताळो आपले तो आपयत आसा मनुष्या कुळाचो रक्षक जेसू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा मनुष्या कुळाचो रक्षक जेसू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा मकाळ बाबान आनी भयणीनो कीर्तनगर 62ने कीर्तनांत 11वे वळीन अशें म्हणटा देव एक पावटी उलयलो 2 पावटी हांवें आयकलें देव एक पावटी उलयलो आनी कितले पावटी हांवें आयकलें 2 पावटी हांवें आयकलें कशें तें पळय मकाळ बाबान आनी भयणीनो देवाचो ताळो त्या कीर्तनकाराक परत परत आयकूंक मेळटा परत परत आयकूंक मेळटा एक पावटी देव उलयता आसतना 1000 पावटी तो ताळो ताच्या कानांत गुणगुणता तें कितें म्हळ्यार देवा कडेन आसा पदवी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कोणा कडेन आसा पदवी नाही मुझे लागी मगाळ बाबान आनी भयणीनो ह्या देवा लागी आसा पदवी उपरांत तो म्हणटा सर्वेस्परा तुजे कडेन आसा विश्वासी मोग तुजे कडेन आसा विश्वासी मोग मगाळ बाबान आनी भयणीनो ह्या देवा लागी पदवी आसा आनी ह्या देवा लागी मोग आसा तितलें पुरो मगाळ बाबान आनी भयणीनो तितलें पुरो वयताचे पदवेन मगाळ बाबान आनी भयणीनो आमचे तावन पयस करूंक जायनातलेले कश्ट ना ताच्या पदवेन आमचे ते असलेली निराशा पयस करूंक जावची ना म्हणून ना ताच्या पदवेन मगाळ बाबान आनी भयणीनो सगळे आमच्या जिवितांत तो करता सगळे आमच्या जिवितांत तो करता त्या देखून एक घडीभर आमी आमकांच ताच्या पदवेकाल हाडया जे कितें कश्ट आसात जे कितें पिडा आमच्या जिवितांत आसा जे कितें निराशा आमच्या जिवितांत आसा जी कितें ना समाधानाची ती जिणी आमी जियोन आसाव जो कितें भुरग्यांच्या फुडारा विशयान आमकां हुस्को आसा जे कितें वायट आमच्या भुरग्यांत आयिल्लें आसा ज्या कितें वायटाक जे कितें घुसपडेक आमचे भुरगीं वळख जाल्लीं आसात तें सगळें मगाळ बाबान आनी भयणीनो या देवाच्या पदवेकाल हाडात या सम्याच्या पदवेकाल हाडात ताच्या पदवेन मगाळ बाबान आनी भयणीनो सगळी निराशा तो पयस करता सगळे अनवारां तो पयस करता सगळे आकांत तो पयस करता कशें शिज त्या दोनीर आसता आसतना तांचे वयर आयिल्लें तें वादळ तें वारें ताणें ताच्या एकाच उतरान पयस केलें गे त्याच्या त्या पदवेन भरलेल्या त्या उतरान
थंयसर प्रशांत वातावरण ताणें हाडलें गे आनी कशें तांकां त्या शांतीच्या बंदराक पावयलें गे तशेंच वो जेजू मगळ बाबान आनी बेनिनो ताचे पदवेन आमच्या जिवितांत उठलेलें हर एका रितीचें वादळ तो शांत करता आनी आमी आशेच्या त्या बंदराक तो आमकां पावयता आनी कीर्तनकार म्हणटा या सर्वेस्परा देवा लागीं आसा विश्वास मोग आमचो हर एकल्यांचो ताका मोग आसा मगळ बाबान आनी बेनिनो ते आमी उडास दवरया आमच्या देवाक आमचे ते विश्वास मोग आसा म्हणलें सत आमच्या मतींत आमी दवरया आनी त्याच मोगान तुमची तो जतन घेता त्याच मोगान तुमची मागणी तो आयकता त्याच मोगान ज्या कोणा खातीर तुमी मागतात ज्या कोणा वयर तुमकां हुस्को आसा ज्या कोणाचे बरेंपण तुमी आशेतात बरेंपण ते अत्रेकतात ज्या कोणाचे कस जी कोणाची पिडा पयस वसा जाय म्हणून तुमी आशेतात त्या सगळ्यांची पिडा ताच्या विश्वासी मोगान तो पयस करता सगळ्यांच्या अनवार तो पयस करता तर मगळ बाबान आनी बेनिनो या विश्वासी मोगाचेर सुम्यांक आमचेर आसच्या त्या मोगाचेर आमी फावर दवरया विश्वास दवरया आनी या मोगा खातीर या ताच्या पदवे खातीर ताची पदवी आमचे ते दाखोवचे आमच्या सुम्यां खातीर आमी अर्घां दिवया होगलाप दिवया ताची स्तुती गावया अर्घां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू हरसितां तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू आराधना तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 आमी समेस्तां उबे रावया मगळ बाबांनो आनी भयणींनो परत कीर्तनकाराचें उतरां आमच्या मतीक आमी हाडया 28वें कीर्तन 7वी ओळ थंयसर कीर्तनकार अशें म्हणटा सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी ढाल सकट म्हणा सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी ढाल परत म्हणा सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी म्हजें ढाल ताचेर म्हजें काळीज विश्वास दवरता ताचेर म्हजें काळीज विश्वास दवरता म्हाका आधार मेळ्ळो म्हाका आधार मेळ्ळो म्हजें काळीज उल्लासता म्हजें काळीज उल्लासता म्हज्या गायनान हांव ताका अर्घां दितां म्हज्या गायनान हांव ताका अर्घां दितां वय मगळ बाबान आनी भयणींनो केदो व्हड आमचो विश्वास या देवा थंय केदो व्हड विश्वास आमचो या देवाक आमचे थंय आसच्या मोगा थंय तेदो व्हड आधार आमकां मेळटा या विश्वासान आमी करच्या हर एका करण्याक या विश्वासान आमी काडच्या हर एका मेटांक या विश्वासान आमी चिंतच्या हर एका चिंतनाक या विश्वासान आमी काडच्या हर एका प्रयत्नांक मगळ बाबान आनी बेनिनो वो देव फळ दिता वो देव प्रतिफळ दिता मगळ बाबान आनी भयणींनो तर आमच्या देवातावन आमकां मेळिल्लो आधार आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत आमी जोडलेलो तो आधार त्या आधाराचो आमी उगडास काडया सोम्यान आमकां जायतें बरेंपण केलां जायते उपकार आमच्या जिवितांत ताणें केल्यात तर एक घडीभर ताच्या बऱ्यापणाक आमी अर्घां दिवया ताची स्तुती गावया ताका आमी वंदया ताका आमी आराधन करया ताची आमी स्तुती गावया अर्घां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू हरसितां तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू आराधना तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 मगळ बाबान आनी भयणींनो सांजुवांव वियांनीची उतरां पवित्र आत्म्या विशीं ताणें सांगलेलीं अशीं आसात तो म्हणटा द होली स्पिरीट इज लायक ए गार्डनर कल्टिवेटिंग अ सोल
He removes what is evil, what is dry, and makes it bloom in holiness. पळय मगाळ बाबान आनी बेनिनो कितलें आपुरबायचें उतरां. तो म्हणटा पवित्र आत्मा म्हळ्यार एका गार्डनांत काम करच्या एका व्यक्ती बरी, एका तोटांत काम करच्या व्यक्ती बरी. आनी तो पवित्र आत्मा कितें करता? तो पवित्र आत्मा आमच्या आत्मा म्हणल्यार त्या गार्डनांत काम करता मगाळ बाबान आनी बेनिनो. आमच्या गार्डनांत कल्टिवेशन तो करता. आनी तो कितें करता? जें कितें वायट आसलें तें तो काडटा. वायट आसलेलें तें काडटा. आमकां कळीत आसा गार्डनांत नाका जाल्लें आसल्यार बरेंपण उदेना, बरेंपण वयर येना. त्या देखून हो पवित्र आत्मा आमचें तें आसलेलें वायट तो काडटा. कितें सुकोवन गेलां ताका तो उदक घालता. आनी वेळार उदक घाल्यार मात्र मगाळ बाबान आनी बेनिनो परत थंयसर जीव येता. आनी उपरांत तो म्हणटा मेक्स इट ब्लूम इन होलिनेस. त्या पवित्रपणांत तो तें फुलोवन येशें करता. आमचो आत्मा मगाळ बाबान आनी बेनिनो पवित्रपणांत फुलोवन येशें करता. आमच्या सालत्या जिवितांत मगाळ बाबान आनी बेनिनो जायतें वायट आमचें तें येता. जायतें आमच्या आत्म्या पवित्रपणांत फुलोवंक अवकाश दिनातलेलें वायट आमच्या त्या आत्म्यांत रेबट घालना आसता. एक घडीभर मगाळ बाबान आनी बेनिनो ह्या पवित्र आत्म्याची गरज आमकां आसा म्हणून त्या जेजू लागीं आमी सांगया. आमचें तें आसचें तें वायट ताणें हुमटून काडूंक. आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांतय आमच्या भुरग्यांतय आसचें तें वायट हुमटून काडूंक ह्या पवित्र आत्म्यान येवंक आसा. उदक नासतना सुकोवन गेल्लेलें जायतें आमच्या आत्म्यांत आसा. ह्या पवित्र आत्म्यान उदक दिवन, झरीचें उदक दिवन परत थंयसर जीव हाडूंक आसा. आनी आमचो सगळ्यांचो आत्मो पवित्र आत्म्यान फुलाशें ताणें करूंक आसा. हें सगळें आमच्या जिवितांत करच्या त्या पवित्र आत्म्याक ह्या जेजून बसयलेलें आसा. आनी बसयलेल्या आत्म्याक आमी मागता आसतना, आमी लालयेवन विचारता आसतना तो पवित्र आत्मो आमकां देव दिता. तर त्या पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया आनी त्या पवित्र आत्म्याक आमचें तें सदांच आसच्याक आमी आपोवया. धाड तुज्या आत्म्याक, धाड तुज्या आत्म्याक आमचेर. बापा धाड तुज्या आत्म्याक, बापा धाड तुज्या आत्म्याक आमचेर म्हळ्यार गीत गावन पवित्र आत्म्याक आमकां दी म्हणून त्या बापा लागीं, त्या जेजू लागीं आमी मागया. कित्याक सांजचे तावन बापा तावन आनी पुता तावन तो पवित्र आत्मो उपजाता, भायर येता आनी तो आमकां त्या पवित्र आत्म्या मागतेल्यांक तो फावो जाता. आमचे हात आमी वयर उबारया. तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचेर. बापा धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचेर. धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचेर. बापा धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या,
धाड तुझ्या आज्ञांक आमचे आज्ञा ये तुझ्या मंदिरात आज्ञा ये म्हज्या जिवितांत आज्ञा ये तुझ्या मंदिरात आज्ञा ये म्हज्या जिवितांत आज्ञा ये आवाज येता आज्ञा ये हांव राखून आसा आज्ञा ये हांव राखून आसा धाड तुझ्या आज्ञा धाड तुझ्या आज्ञा धाड तुझ्या आज्ञांक आमचे बापा धाड तुझ्या आज्ञा धाड तुझ्या आज्ञा धाड तुझ्या आज्ञांक आमचे Mogal Babanani Benino San João Paulo II Papa साहेब जावन आसलेलो तोय पवित्र आत्म्याभिषेक ही आपुरबायची उतरां म्हणटा तो म्हणटा द होली स्पिरिट इज द हिडन गॉड पवित्र आत्मा जावन आसा लिपतो देव लिपोवन आसलेलो देव ही द गिवर ऑफ लाइफ जीवित तो दिता जीवित दिवचो देव तो द लाइट ऑफ हार्ट्स आमच्या काळजांत दिवो पेटोवचो तो आत्मा and the fire of love वय मोगाचो तो उजो who leads the church towards the fullness of truth जो पवित्र सभेक त्या संपूर्ण सताते आपण व्हरता वय मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो पवित्र आत्मा लिपतो देव आमकां सगळ्यांक जीवित दिवन दी आमकां बरोवन ओमतोच्या मापान जीवित दिवच्याक जेजू आयिल्लो आनी हे जीवित ह्या पवित्र आत्म्या मुखान आमकां बरोवन ओमतोच्या मापान फावो जाता संवसाराचो उजवाड जावन हो जेजू आयिल्लो आनी मोगाळ बाबान आनी भयणीनो ह्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र आमकां हो उजवाड फावो जाता आनी सगळो अंधकार आमचेतान पयस वेता The fire of love who leads the church towards the fullness of truth हांव सत म्हणून सांगलेलो जेजू त्या पवित्र आत्म्या मुखांत आमकां सत शिकयता आनी संपूर्ण सता कशें आमकां वर्ण पावयता तर हो पवित्र आत्मा आमच्या थंय येवन आमच्या कुटुंबांत थंय येवन आमच्या भुरग्यांक थंय येवन कश्टांतल्या नश्टांतल्या अंधकारांत आसलेल्या हर एकल्यान थंय येवन तो हे वर्तें काम आमचे थंय करून दी म्हणून मागून ह्या पवित्र आत्म्याक आमी मागया देवय तुजो आत्मा देवय तुजो आत्मा देवय तुजो आत्मा आमचे जेजू देवय तुजो आत्मा देवय तुजो आत्मा देवय तुजो आत्मा आमचे पतंग म्हटल्यान देवय तुजो आत्मा देवय तुजो आत्मा देवय तुजो आत्मा आमचे जेजू देवय तुजो आत्मा देवय तुजो आत्मा देवय तुजो आत्मा आमचे आज्ञा ये तुझ्या मंदिरात आज्ञा ये म्हज्या जिवितांत आज्ञा ये तुझ्या मंदिरात आज्ञा ये म्हज्या जिवितांत आज्ञा ये आवाज येता
जिवितांत कितें सगळें करताय म्हळ्यार आमी नियाळ केलो. ह्या परबाचें उतर आमी आयकली. आज आमी तुका भेटोवन दिता, आमकांच तुका भेटोवन दिता आनी आमचें जिवीत तुज्या येण्या खातीर आमी उक्तें दवरता. हांगासर आसतले आमी हर एकली तुज्या येण्या खातीर राखण आसा. तर आमचेर जण एकल्याचेर तुका लाल्यांक तुका प्रेगून मागतल्या हर एकल्याचेर तूं जेवण ये आनी जें कितें काम करूंक देव बाप आनी जेजू क्रिस्त तुका आमचें तें धाडटा तें काम तूं सुरवात कर. तें काम तूं बांदा पावय आनी आमचें तावन एक पवित्र निर्मळ नितळ देवा बापाक त्या पुताक मानवत असलें जिवीत तें भायर हाड. हे पवित्र आत्म्या तुजी ससाय आमी मागता. तुका आमचें देवून ये म्हणून तुका आमी उलयता. देवाचें उतर आमी आयकुया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू आनी ताचे शिष्य पैन करून वेताना एक हळ्ळेक घेवन पावले. थंय मार्ता नांवाचे एक स्त्रीयेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मुरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोम्यांच्या पांयांसरशें बसून ताची शिकवणू आयकताली. पूण मार्ता जायते सरबाराय करच्यार पडली आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली, सुम्या म्हज्या भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडलां. हाच्या विशांत तूं कांय खबरेर नाय मू. तिका चिक्के म्हजे कुमकेक येवंक सांग. पूण सुम्यान तिका जाप दिवन म्हणलें, मार्ता मार्ता तूं साबार संगते विशांत कंतुस्को कर्ण आसाय. पूण गरजेचें एक मात्र मुरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो कान व्हरचे नांत. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, म्हजो एकलो इश्ट म्हज्या लागीं उलोवन आसलो. ताचो एक अनुभव तो म्हज्या लागीं अशें वांटोवंक लागलो. एका व्यक्ती लागीं गरजेची एक संगत उलोवच्या खातीर, डिस्कशन करचे खातीर तो मेळोवंक गेल्लो खंय. आनी थंयसर ताणें जें कितें ताका सांगूंक आसलें सगळे विशय ताचे समोर दवरले खंय. आनी तो ह्या म्हज्या इश्टाक आयकोन आसलो. आनी अखेरीक तो आयकोनसो व्यक्ती म्हणूंक लागलो काय, तुवें कितें सांगलें म्हाका तेका हें समजना, परत्यान सांगशे गे म्हणून. तूं कितें म्हज्या लागीं उलोवन आसलोय तें म्हाका काही हें समजना, परत्यान सांगशे गे म्हणून. पळय म्हाका भावांनो आनी भयणींनो, वो मनीस त्या व्यक्ती लागीं वचून गरजेचे विशय सगळे सांगता. तो आयकल्ल्या बरें करता, पूण ताणें आयकल्लें एकीना. कित्याक 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 म्हळ्यार ताची कूड मात्र थंय आसली. ताच्या मतींत दुसरी 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 चिंतना आसली. ताची मत खंय सरी आसली आनी त्या देखून ताच्या मुखार आसलेल्या व्यक्तीन उलयलेलें खंयचेंय ताणें घेवंक नासलें, घेवंक ताका साध्य नासलें. तो व्यक्ती ताच्या मुखार आसल्यार नासलेल्या एका व्यक्ती बरी जाल्लो, नासलेल्या व्यक्ती बरी जाल्लो. म्हाका भावांनो आनी भयणींनो, जायते फावटी आमचें संभाशण आनी जेजूचें संभाशण, आमचें मागणें या जेजू समोर आमी करचें जायते फावटी अशेंच जाता. न्हय गे, जाता गे ना. वय
आमी ह्या सोम्यासरशी येता, सोम्याचे उतर आयकूंक आमी प्रयत्न करता, सोम्या लागीं आमी मागता. पूण अखेरीक आमकां भक्ताक आमी मागणेच करूं ना, आमी सोम्यांक आयकूंक सोदना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या मतींत जायतो हुस्को आसलो, जायते राटावळ आसली, जायती चिंतना आमच्या मतींत रेवड घालून आसली. आनी त्या देखून आमचो सोमी, आमच्या सोम्या संगी आमी आसल्यार सोम्या समोर आमी उरल्या तरी आमच्या पक्षाक सोमी नातलेल्या बरें जाल्लो, नातलेल्या बरें जाल्लो. कित्याक आमच्या त्या चिंतपाक लागून, आमच्या त्या मतींत आसलेल्या जायत्या राटावळींक लागून. आयची सुवार्ता आमी पळयले, आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयता मार्ताच्या आनी मुर्याच्या घरा जेजू आयिल्लो, जेजू आयिल्लो. आनी ह्या जेजू लागीं जेजूच्या पांयांतळी बसून जेजूक आयकल्ले, जेजू लागीं उलयले एकच एक व्यक्ती कोण गे म्हळ्यार मुरी. मुरी त्याच घरांत अनेक स्त्री आसली, मार्ता म्हणले, पूण मार्ता जेजूक आयकूंक सुकोवन पडले. कित्याक हो व्यत्यास? कित्याक मुरी जेजूक आयकोनच्यांत जिखले, कित्याक मार्ता जेजूक आयकोनच्यांत सलवाले? एकच एक कारण, तें कितें म्हळ्यार मार्ताच्या मतींत जायत्यो राटावळी आसली, जायत्या संगतींनी ती मेतेर जावन आसली, जायतो हुस्को तिच्या मतींत आसलो. हे जेजूस सांगता, मार्ता मार्ता तूं सबार संगते विशांत कंत हुस्को दवरून आसाय, तूं सबार संगते विशांत कंत हुस्को करून आसाय, आनी त्या देखून तूं म्हाका आयकूंक सलवाल्याय. पूण मुरी कितें करता? मुरयेच्या मतींत कंत ना, हुस्को ना, बदलाक ती जेजूच्या पांयांतळी रावन यकीनपणान ह्या आमच्या जेजूक आयकून आसा. मगळ भावांनो आनी भयणींनो, आमी आमकांच कितें म्हणटा म्हळ्यार आमी जेजूची शीस, वी आर द डिसायपल्स ऑफ क्रायस्ट. हांवें जायते फावटी सांगलेलें आसा, डिसायपल म्हळ्यार कोण? डिसायपल म्हळ्यार कोण? विद्यार्थी, विद्यार्थी, स्टुडंट, स्टुडंट. आमी आमच्या सोम्यांक आमचो मेस्त्री म्हणून सांगल्यार पावना, मेस्त्री म्हणून सांगल्यार पावना. केदळा तो आमचो खरो मेस्त्री जाता गे म्हळ्यार केदळा आमी ह्या जेजूच्या पांयांतळी बसता, ताका आयकता, ताचे लागीं उलयता. तोवळ मगळ भावान आनी भयणींनो, आमी कितें जाता गे म्हळ्यार ताची खरी शिसां आमी जाता. न्हय जाल्यार आमी जायना, न्हय जाल्यार आमी जायना. मुरी जेजूच्या पांयांतळी बसली म्हळ्यार कितें? बसचें म्हळ्यार कितें? बसचें म्हळ्यार जेजूचें शीस जावन आसचें, ताका आयकोनचे खातीर बसचें, ताचे तावन शिकचे खातीर बसचें. हो अर्थ सुरविल्ल्या त्या जुदेवाच्या त्या संदर्भार आसलो. आमी एक उतर पळयता. जर धर्मदूतांचें कृत्यां पुस्तक आमी काडलें जाल्यार थंयसर 22वो अवस्वर 3री वळ, 22वो अवस्वर 3री वळ. आनी थंयसर सांत पावलो ताच्या एका त्या विद्यार्थी जिवना विशांत तो अशें उलयता, तो अशें बरयता. तो म्हणटा, आमच्या पुर्वजांचे नियमशास्त्र
बारीकसाणेन पाळूंक गमालियेलाच्या पांया लागीं हांव शिक्षीत जाल्लो, पांया लागीं हांव आसलो. म्हळ्यार ताजो अर्थ कितें? पांया लागीं आसचें म्हळ्यार शीज जावन आमी आसचें. वय मोगाळ भावान आनी भयणीनो, ह्या जेजूतावन शिकचे खातीर, ह्या जेजूक आयकोवचे खातीर ताच्या पांयां तळी आमी आसचें. आमी शिकले आमच्या जिवितांत आमी जियोवच्या खातीर, करचे खातीर आमी ताच्या पांयां तळी आमी आसचें, ताच्या पांयां तळी आमी आसचें. तोवळ मात्र मोगाळ भावान आनी भयणीनो, ह्या जेजूची खरी शिसां आमी जाता आनी मुरयेन विंसून काडलेल्या बरी आमी हर एकल्यानी उत्तीम वांटो ह्या मुखांत्र काडलेल्या बरी जाता. आनी हें करूंक आमकां आपोवणें आसा. तर जेजूची उत्तीम शिसां जावंक आमी कितें करयेत? कितें करयेत? थोड्यो गजाली आमच्या चलत्या जिणेंत आमी एप्लाय करचे खातीर, त्या प्रमाण आमी करचे खातीर आमी नियाळ करया. पयल्यान पयलें मोगाळ भावान आनी भयणीनो, हांवें म्हणलें आमी जेजूची शिसां म्हळ्यार ताचे तावन शिकची न्हय गे, ताचे तावन शिकची. त्या देखून हर एका दिसा आमी ह्या जेजूतावन शिकोवंक आसा, शिकोवंक आसा. तोवळ वी बिकम स्टुडंट्स. कशें इस्कालाक वेसो भुरगो स्टुडंट जावन उरता गे, तशें आमी ह्या सुमयांचे स्टुडंट जावन उरोवंक आसा. आनी त्या देखून हर एका दिसा ह्या जेजूतावन, ह्या मिस्त्रीतावन आमी शिकोवंक आसा. त्या खातीर कितें आमी करया? कितें करया गे म्हळ्यार आमच्या दिसपडत्या जिवितांत हर एका दिसा इल्लोसो वेळ, एक 10 मिनटां, एक 15 मिनटां आमी देवाचें उतर वाचचे खातीर आमी दिवया, वाचचे खातीर आमी दिवया. आमच्या सगळ्या जिवितांत आमी आमच्या सगळ्या त्या दिसा आमी कितें करता पळया, कितें करता? आमी देवाचें उतर वाचूंक काडलेलो वेळ अति उत्तम वेळ जावंक पावता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ही एक संगत आमी करची. दुसरी संगत मोगाळ भावान आनी भयणीनो, मागणी करची, मागणी करची. आमकां जायत्यांक संवय आसा, ते बरीच विशय, पूण मागणी करूंक संवय नासलेली आसा, संवय नासलेली आसा. आनी त्या देखून कोणाक मागणी करची संवय ना, तांणी बरी संवय परत सुरू करची. बऱ्यो संवयो केदळाय सुरू करयेत, केदळाय सुरू करयेत. आमी सोड सोडुली संवय केदळाय सुरू करयेत. त्या देखून ही संवय आमी करूंक आसा. जी कोण मागणी करतात, मागणी करची संवय आसा, तांणी बऱ्या रितीन मागणी करूंक आसा. कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी आमचे लागीं उलयता आसतना लोक म्हणटात, बाबा भयणी आमच्या लागीं उलयतना म्हणटात, कित्याक म्हळ्यार फादर हांव मागण्यांक बसता, पूण म्हाका मागणी करूंकच जायना, म्हाका मागणी करूंकच जायना. हांवें कितें करयेत, कितें करयेत? त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो, दुसरी गजाल, मागणे बरेंकन करूंक आमी प्रयत्न करचे. कशें आमी मागणे बरेंकन करयेत, बरेंकन करयेत? तुमच्या कुटुंबांच्या हर एका संद्याक केदळा मागण्यांक सांगाता मेळोवंक साध्य जाता तो वेळ तुमी विंसा. फिक्स्ड वेळ, एक फिक्स्ड वेळ आसा करा. फिक्स्ड वेळ आसा करता आसतना कितें जाता, कितें जाता की म्हळ्यार त्या वेळाक सरी जावन येवंक तुमकां साध्य जाता. जी कितें कामां करूंक आसलें ती पयलेंच करयेत, त्या उपरांत करूंक तुमकां एक टायम मॅनेजमेंट करूंक साध्य जाता. त्या देखून फिक्स्ड वेळ तुमच्या मागण्यां खातीर सदांच दवरा. तो वेळ मागण्यांक, त्या देखून मागण्यांक बसा. आतां मागण्यांक बसता आसतना मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, थोड्यो संगती आमकां कितें करतात की म्हळ्यार मागण्यांतावन आमकां पयस व्हरतात, मागण्यांतावन पयस व्हरतात, डिस्ट्रॅक्ट करतात. आनी ह्या संगती विशयांत हांवें सांगचें जाल्यार 2 संगती आसात आमकां डिस्ट्रॅक्ट करच्यो या आमकां डिस्टर्ब करच्यो. 2 संगती आसात. ते म्हणटा आसता बरा. एक संगत कितें म्हळ्यार
आमच्या कंट्रोलर असचे संगत समजालें गे आमच्या कंट्रोलर असचे संगत आमच्या नियंत्रणार असचे संगत आनी एक संगत कितें म्हळ्यार आमच्या कंट्रोलर नातली संगत आतां पयल्यान पयलें कंट्रोलर नातल्यो संगती आमी पळयवया तूं बरें मागण्यांक बसलाय तुजे कुटुंब मागण्यांक बसलां आनी तुमच्या घरांत एक ल्हानशें बालशें आसा म्हूण चिंत्या बालशें सडन कितें करता गे म्हळ्यार रोडोंक सर करता सडन रोडोंक सर करता तो बोल तुमी कितें करीत जाय पडटा तुमी कोणें जाल्यार उठोवन भुरग्यांक थांबयचें पडटा भुरग्याक उखलीचें पडटा आनी सट्टांक डिस्टर्ब जालें न्ही गे मागण्या अर्द्यार उरलें सयत थोड्या पटी कितें कितें जालें तुमच्या कंट्रोलार तें आसलें गे सांगा तुमच्या कंट्रोलार आसलें गे ना जावं पर्यंत तुमी मागणें करनासात कोणी सडन तुमच्या घरा येता कितें गे कुमोक विचारूंक या तुमच्या लागीं कितेंय उलोवंक तुमी चिंतूंकूच ना तो त्या वेळार येत म्हणून तो मदें आयलो आनी त्या देखून तुमकां उठोवन वचचेंच पडलें आनी तुमी उठोवन गेल्यात थंयसर मागणें कितें जालें गे म्हळ्यार अर्द्यार उरलें या डिस्टर्ब जालें एक उडा आसता बरो मोगाळ भावान आनी भयणीनो तुमी बरें एक मागणें करीजे म्हणून तुमी बसतात पूण तुमच्या नियंत्रणा भायर कितेंय जाता कितेंय डिस्टर्बन्स तुमकां जाता तुमचें मागणें थंयसर अर्द्यार उरता या संपूर्ण करूंक जायना तो बोल तें मागणें मोगाळ भावान आनी भयणीनो तें आदुरें उरलां तरी त्या देवाच्या दृश्टेन तें कितें जाता गे म्हळ्यार संपूर्ण मागणें जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 कित्याक म्हळ्यार तें तुमच्या कंट्रोलार नातलें त्या देखून तुमच्या कंट्रोलार नातलें कितेंय जावन तुमचें मागणें डिस्टर्ब जाल्यार तुमचें मागणें कितेंय तुमी चिंतलेल्या बरें करूंक जावना जाल्यार कंत करिनाकात तें मागणें देव संपूर्ण मागणें कशें स्विकार करता आतां दुसरी एक गजाल आमच्या कंट्रोलर आसच्यो संगती मागणें करता आसतना जायते फावटी कितें आमचें मागणें पाड कशें जाता गे म्हळ्यार जें कितें कंट्रोलर आमचें आसा तें आमी नियंत्रण आमी कंट्रोलर आमी दवरिना जावं पुरो आतां मोबायल रिंग जावचें या मोबायलार आमी खेळचें जायत्या कुटुंबांनी हें जाता आमी व्हडान जाल्यार मोबायलार मागणें करता आसतनाच आमचे 2-3 मेसेजय वाचून जातात थोड्या पटी जातात गे ना जातात गे कोणाचें नोटिफिकेशन आयिल्लें म्हणून एक घडी पळोवनय जाता गे ना थोडे पटी मस्त घरांनी जाता तें कितें आमचें कंट्रोलर आसचें न्ही गे कंट्रोलर आसचें त्या देखून आमी कितें करियेत मागण्यांच्या कुडाक वेता आसतना कशें आमी इगर्जेक वेता आसतना पळया मागणे आमचे मोबायल आमी स्विच ऑफ करता या सायलेंट मोडार दवरता तशें आमची मोबायलां आमी स्विच ऑफ करियेत या मागण्यांच्या त्या कुडाक हाडनासतना भितरल्या कुडांत आमी दवरियेत न्ही गे आमच्या कंट्रोलार आसा तें आमच्या कंट्रोलार आसा ताचे उपरांत थोड्या पटी कितें जाता की म्हळ्यार आमकां आमी जाणाव आमी हांगासर मागणें करनासता आनी रांदच्या कुडांत आमी कितेंय दवरलां जावं पुरो रांदवय दवरल्या जावं पुरो शीत दवरलां त्या देखून कितें जाता आमी मागणें करनासतना आमकां उडास जाता थंयसर आतां शीत शिजोवन गेलें गे दूद वयर आयलें गे या बांगडो कायलेंत गेलो करपोन गेलो गे या आनी कितें जालें गे म्हणून आमी कितें करता 2-3 नामान मुरया जाल्या उपरांत परतान भितर येवचें परतान फाटीं येवचें परतान भितर येवचें परतान फाटीं येवचें तुंय मागणें करिनाय तुज्या बोवारी आसलेल्यांक तूं डिस्टर्ब करना आसताय हें तुज्या कंट्रोलार आसा गी ना
हें तुज्या नियंत्रणार या कंट्रोलर आसा गे ना आसा न्ही गे कंट्रोलर आसा तुवें कितें करियेत सगळें गॅस पुरो ऑफ करन तेर्सा उपरांत करियेत या तेर्सा पयलें तुवें करियेत त्या तेर्साच्या वेळार असलीं कामां हे नातलेल्या बरें तुवें सत्राय खंडीत जावन काणगेयेत जायतें तुज्या कंट्रोलर आसा त्या देखून जें कितें आमच्या नियंत्रण आसा जें कितें आमचें कंट्रोलर आसा तें आमी करता जाल्यार आमचें मागणें बरें करूंक आमकां साध्य जाता एक उडास तो बरो मोगाळ भावान आनी भयणीनो हांवें वडोल कितें सांगलें गे म्हळ्यार जें आमच्या कंट्रोलार नातलें आमच्या मागण्या वेळार घडटा आमच्या मागण्या वेळार घडटा तो वळ देव कितें करता की म्हळ्यार आमचें आदुरें जाल्लें मागणें संपूर्ण मागणें कशें स्विकार करता जर मोगाळ भावान आनी भयणी तुमी मागणें करतात आनी तुमच्या कंट्रोलार आसचें कितेंय तुमी पयस दवरिनात आनी तुमी मागणें करतात तुमी कितलेंय मागणें करा केदें व्हडी मागणें करा तें देव संपूर्ण मागणें कशें घेना तें मागणें देव स्विकार करिना कित्याक म्हळ्यार तुमी जाय म्हणून तुमच्या कंट्रोलार आसचें करिनासतना रावून तुमी कॅज्युअली एक सवयेचें एक मागणें जाल्यार जालें एक एक्टिविटी जाल्यार जाली एक मागणें करूंक आसा आमकां सांगलेलें आसा न्ही जाल्यार अंतस्कन कांत येता मागणें जावना न्ही गे म्हणून त्या देखून आमी एक मागणें करचें अशें तुमी असल्या मनोभावान केल्ल्या मागण्या बरें तें जाता आनी तसलें मागणें मोगाळ भावान आनी भयणीनो देवाक मानवाना आमी सुम्यांची शिसां जाल्ल्या बरें जायना अखेर करच्या फुडें एक उडास दवरा जेन्ना तुमी बरें मागणें करतात जेन्ना तुमी जेजू लागीं उलयतात ह्या मागण्यांत तुमचें प्रेरण तुमी जावन तुमचें जिवीत जियेतात काम करतात उतरां उलयतात तें सगळें मोगाळ भावान आनी भयणीनो आपुरबायेच्यान जाता कित्याक तें सगळें येता त्या सुम्यान दिल्ल्या प्रेरणांत तुमी कितें करतात तें सगळें सुम्यांतून प्रेरीत जाल्लेलें जाता तुमचें उतरां जावंक पुरो तुमी करचीं कामां जावंक पुरो तुमी दिवची कुमोक जावंक पुरो तुमी दिवची सेवा जावंक पुरो तें सगळें सुम्यांतून प्रेरीत जाल्लें जाता आसतना तुमी कितें सगळें करतात तें देवाक मानवाल्लें जाता आनी तें सुफळ जाता तर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमी सुम्यांची शिसां कशीं सदांच ताचे समोर येवया ताच्या संगात आमी वेळ करची आनी ताचेतान प्रेरण जावन आमच्या जिवितांत आमी करूंक आसलेलें सगळें आमी करया आनी अशें आमचें जिवीत जातलें सुफळ जिवीत जातलें समृद्ध बरीत आनी जिवीत जातलें देवाक चड आनी चड मानवोवचें हो आदार ही कृपा हें बेसांव आमकां दी म्हणून एक घडीभर ह्या सुम्या लागीं आमी मागया अर्गां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू ह्या सुम्या सुरशी आमी आसाव ह्या सुम्याच्या पांयांतळी एक घडीभर आमची मागणी आमच्यो गरजो आमचे इरादे आमी दवरया ह्या वक्ता आमकां दसून आसचे ते कश्ट दसून आसचे ते कंत ताजे समोर आमी दवरया जायत्या जाणांनी तांच्या पासत मागोवंक सांगलेलें आसा तांच्या पासत आमी मागया प्रमुख जावन विविध पिड्यांत आसलेल्या भलायकी मेळच्या पासत आमी मागया भुरग्यांक भलायकी मेळच्या पासत आमी मागया भुरग्यांचे शिकाप भुरग्यांचो फुडार बरो जावचे खातीर आमी मागया विद्या म्हणल्यार भयणी खातीर मागोवंक ताच्या कुटुंबांनी विनंती केल्ली आसा तिची पिडा संपूर्ण रितीन गूण जावं दी आनी संपूर्ण रितीन ती बरी जावं दी म्हणून ह्या जेजू लागीं मागया तिचे बरी कश्टांत पिड्यांत आसलेल्या हर एकल्यांक
व समय जेजू क्रिस्त भलायकी दिवंक दी म्हूण आमी मागया. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, किर्तनगारी 52 किर्तनांत 9व्या वळींत अशें म्हणटा, तुज्या परजेक तारण दी, तुज्या दायजाचेर आशिर्वाद घाल, तांचो गवळी जा, सदां काल तांकां सांबाळ. किर्तनकाराचें हें मागणें आमचें कन्न घेवन आमी म्हणया, आमकां तुजे परजेक तारण दी, आमचेर तुज्या दायजाचेर आशिर्वाद घाल, आमचो गवळी जा, सदां काल आमकां सांबाळ. तर ताचो आशिर्वाद घेवंक आमी दिबेर पडया आनी आमचो गवळी जावन सदांच आमकां सांबाळ आनी आमकां ताचे परचेक तारण दी म्हणून आमी मागया. गावया गीत येद्या वडा सक्रामेंता. येद्या वडा सक्रामेंता सस्तांगमान करूया, पुरिया कृपाबोधला, नवरीती आराया, सर्वांच्या अस्कत विश्वा, मावताचेर भर दिव्या, जशे बापा तशी पुता, उल्हासानी स्तुतीचा, उगली महिमा सस्ता सस्ता, एका साळ्यान हरसिता, तुका दोगांच्या स्पिरिता, समासमी नाभरला. आमेन. प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता, या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास आमकां सोडलाय. तुझे सोडून असो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना